Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पावसात मायनिंग पिटांनी उदक भरता ते उदक काडूंक ना जाल्यार मायनिंग पीट फुटून हुंवार येवपाची शक्यता आसता। इतलो तेंप गोंयच्या मायनिंग लीज वाठारात पावसा पयलीं आनी पावसात सुरक्षेची जबाबदारी लीज होल्डरूच घेताले। मात आतां सरकारान लीज धारकांक लिजाचो ताबो सोडपाचो आदेश दिला। मात ह्या आदेशा बरोबरच सरकाराचेर मायनिंग पिटाचे सुरक्षेची जबाबदारी पडल्या। सरकारान हे समस्येचेर उपाय काडूंक 9 वांगड्यांची समिती नेमल्या। या समितीत एक जिल्लोधिकारी, खड खात्याचे 4 अधिकारी, इंडियन ब्युरो ऑफ मायनिंगाचो 1 अधिकारी, राना खात्याचो 1 अधिकारी, मायन सेफ्टीचो 1 अधिकारी आणि WRDचो अधिकारी आसतलो। ह्या मुखेल समिती खाला आनीक 2 समिती काम करतले। ते पीट मेंटेनन्स, पिटातले उदक काडप आणि पर्यावरणा संबंधी समस्येचेर नदर दवरतले। समितीन ॲक्शन प्लॅन तयार केला त्या प्रमाण WRD 400 हॉर्स पॉवर उदका पंप भाड्याक घेतले। सोमारसान मायनिंग पिटाची इन्स्पेक्शनां। व्हडल्या पावसा वेळार एक पीट एका वरात भरता। पीट भरल्या उपरांत कमीत कमी 1 मीटर उदक पंपिंग करून काडचे पडटा। सगळ्या मायनिंग पिटातले 1 मीटर उदक काडपाक सुमार 40 लाख रुपया खर्च येता। सध्याच्या परिस्थितीत दिवचल, शिरगांव आणि मुळगांव ह्या 3 पिटांची चड जतनाय घेवची पडटली म्हणून मायनिंगातली सुत्रां सांगतात। तातूंतले उदक काडूंक कळाव जाल्यार ते फुटपाचो भंय। खड लिजा ताब्यात घेवपा बरोबर सरकाराचेर सुरक्षेची जबाबदारी आणि व्यवस्थेचो खर्चूय वाट्याक आयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।